20 ते 22 जुलयाक बॉल हॉकी राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप चंदीगडाक जाली. ज्युनियर बॉयज, सिनियर बॉयज आनी सिनियर गर्ल्स अशे 3 पंगड गोंयच्यान बॉल हॉकी चॅम्पियनशिपाक गेल्ले. गोंयच्यान गेल्ल्या ह्या पंगडांनी सुवर्ण पदक, कांस्य पदक मेळयलां जाल्यार सिनियर गर्ल्सांनी 4थ्या नंबराचेर जागो मेळयलो. बॉल हॉकी चॅम्पियनशिपाचे सर्तींत ज्युनियर बॉयजांनी सुवर्ण पदक आनी सिनियर बॉयजांनी कांस्य पदक मेळोवन गोंय राज्याचें नांव उंचार पावयलां. दुसरे वटेन गोंयच्या टिमींतल्यान 3 जाणांची आशिया बॉल हॉकी चॅम्पियनशिपा खातीर वेंचणूक केल्या. आयकात चंदीगडच्यान खेळोन आयिल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांची उतरां. असो एक फोटो घेवया. आमचे ज्युनियर बॉयज आसा हेंच्यांनी बरो परफॉर्मन्स केलो आनी आमकां गोंया स्टेटी खातीर गोल्ड मॅडल हाडून दिले. त्याच बरोबर सिनियर बॉयज जे 3rd प्लेस आमकां मेळ्ळी, ब्रॉन्झ मॅडल. त्याच बरोबर गर्ल्स हेंच्यांनी बरो परफॉर्मन्स करून आमकां 4th प्लेस दिली. आमी बॉल हॉकी असोसिएशन ऑफ गोवा सगळे प्लेयर, टीम वर्क आनी इतर सगळे आमचे सपोर्टर हेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता की तेंच्या सपोर्टा खातीर हे सगळे आमी जी चॅलेंज असली आमकां ती आमी एक्सेप्ट करून प्रूव करून दाखयली. त्याच बरोबर बेस्ट गोलकीपर म्हणून जे अवॉर्ड असले ते आमचो बॉयज वैभव सदानंद मेणकुरकर हेका मेळ्ळी, तेकाय कॉंग्रॅच्युलेट करता. त्याच प्रमाणे एशियन बॉल हॉकी चॅम्पियनशीप जी कलकत्ता हांगासर ऑक्टोबरान जातली हेच्या खातीर आमचे गोंयचे 3 खेळाडू सिलेक्ट जाले, जे प्रोबेबल प्लेयर लिस्ट काडले तेतून सिलेक्ट जाले. ते म्हटल्यार गर्ल्स निरीक्षा हेगडे, त्याच प्रमाणे बॉयज शुभम नायक आनी ऋषिकेश वजरकर हेंकाय आमी कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी हेच्या फुडें जे नॅशनल जातले किंवा फेडरेशन गोल्ड कप जातले हेतूनय आमी गोल्ड मॅडल हाडटले अशी आमकां अपेक्षा आसा. त्याच प्रमाणे हेच्या फुडले जे 3rd बॉल हॉकी चॅम्पियनशीप आसा ती आमी गोंयान करपाचें थारायलां, जेची सगळी रूपरेशा आमी थारायतले आनी तेच्या उपरांत सादारण नोव्हेंबर 2019 आमी गोंया हांगासर ते मोठ्या धूमधडाक्यान आयोजन करतले. मी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करून आमच्या भुरग्यांनी जे आमचे जे प्लेयर्स टीम वर्क जी आसली भुरग्यांची त्या टीम वर्कांचे परफॉर्मन्स दिले आयज गोंया खातीर. गोंयाचें नांव खंय तरी आयज नॅशनल लेवलाक गोल्ड मॅडल ज्युनियर विंग्साक जे गावले आनी गोंयाचें नांव आयज पूर्ण भारतभर सगळ्या भर प्रसिद्ध जालें. तशेंच सिनियराक 3rd प्लेस गावली. नियर बाय 15 ते 16 स्टेटी पार्टिसिपेट जाले नॅशनल चॅम्पियनशिपाक आनी आमी फर्स्ट टायम आसल्या कारणान जी मेहनत जी भुरग्यांनी घेतली ज्या प्लेयर आनी आमच्या जे ऑफिशियल आसले ते सगळ्यांचे एज अ टीम मॅनेजर म्हणून हांव सगळ्यांचे आनी कन्वेयर म्हणून सगळ्यांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता. परफॉर्मन्स आमचो फर्स्ट टायम आसलेली, सो गेम आमकां अननोन आसलेली, तरी आसतना आमी आमचो बेस्ट परफॉर्मन्स दिलो. ते बाकीचे जे टीम्स असले बाकीच्या स्टेटीतले, सो ताचो आनी तुमच्या भितर कितें फरक जसो जाणवलो काय कितें की तांकां एक्सपर्ट आसले अशें बीन अशें कितें आसा? एक्सपर्ट म्हटल्यार तेंची गेम तितली नासलेली, आमचीच गेम जाताली चडशी. ओके, तुम्ही फर्स्ट टायम वचून सुद्दां तुमी बरो परफॉर्मन्स केलो किंवा थंयसले जे टीमी असले ते कितें कमी दिसले तुमकां की आनी तुमच्यान आनी चेंजीस जावपाक जाय अशें दिसता? आमकां तरी प्रॅक्टीस करपाक जाय, खूब बरे परफॉर्मन्स दिवपाक प्रॅक्टीस जाय. I would like to request the government to give us support by registering the Goa Association of Ball Hockey and Floorball and give us the support that we need to take this game forward and reach the whole state of Goa so that everyone participates and become a good team and so that we can win medals for the state and make our Goa happy and make Goa proud. बॉल हॉकी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट जाल्ली गोंयची टीम गोवा असोसिएशना तर्फे आनी पेडण्याच्यान आमी स्टार्ट केल्ले आनी आयज आमी छत्तीसगडासून जिखून आयले. ज्युनियर टीम आमची पयली आयली, तांकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन करता. ही आमकां फर्स्ट टायम आसली मॅच आनी विथ टीम वर्क आनी विथ टीम कोऑर्डिनेशन्स आमी खूब बरो परफॉर्मन्स दिलो. ज्युनियरान आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी आनी सिनियरान 3rd प्लेस मेळ्ळी. विथआउट टीम कोऑर्डिनेशन हे पॉसिबल नासलें. विथ गुड कोऑर्डिनेशन आनी टीम पार्टिसिपेशन हे खूब पॉसिबल जालें आमकां. आनी स्पेशल थँक्स टू फूल ऑफिशियल टीम मॅनेजर एंड कोच फॉर गिवींग अस सपोर्ट एंड
other facility to win these cups. आम्ही फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट झाले तरी आम्ही आमचा ते बेस्ट परफॉर्मन्स दिलो. आमची ज्युनियर टीम ही गोल्ड मेडल जिंकली आणि आमची सिनियर टीम थर्ड प्लेस जिंकली. असो एक फोटो घेऊया.